नमस्कार, हांव राज भंडारे, निर्वाणा टी शर्टांचो मालक आनी आतांच म्हजे नवे वेवसाय गोवा फेणी बी चालू केले ओनू. आनी हांव एक स्ट्रॉंग मेंबर जावन आसा चिकालीम बायो क्रुसेडरांचो. आनी सिरील बाब ह्या ऑर्गनायझेशनान पारकोणें कितें तें सांग गेल्या इतकी वर्सां चलयता. ताका खूब उमेद आसा की हें आमी आमचें जी पारखोणें और उमाणें जी गोंयांत आमी यूज करताले आदल्या तेंपार ती सगळ्यांक कळची म्हणून, स्पेशली आमचे नवे जनरेशनाक. आनी ह्या हेतून तो सगळ्या कडेन भोंवता, घेता आनी तुमचे कडेन सादर करपाचो ताचो प्रयत्न आसा. हांव म्हजे तर्फेन एक ल्हानशें आज पारखोणें दिवपा आसा. ताजे पयलीं म्हाका निर्वाणा बद्दल तुमकां खुबश्या लोकांक खबर आसतलें, पण निर्वाणाचें एसोसिएशन आसा ह्या स्पर्धेत. आनी जो बी भाग घेतलो ह्या स्पर्धेत ताका 50% कुपन मेळटलें. जो बी आमचे आयटम आसा, ऑलमोस्ट 40 आयटम आसा, टी शर्ट्स, बॅग्स, फ्लिपर्स, स्कार्फ्स, खंयचो बी आयटमाचेर तुमकां 50% डिस्कावंट मेळटलो. तर म्हाका उमेद जातली तुमी ह्या स्पर्धेत भाग घेवचो आनी ही जी आमची ऑफर आसा ताजो भरपूर उपयोग करचो म्हणून. म्हणजे ही बी प्रार्थना आसा तुमचे कडेन की तुमी हे स्पर्धेचे जे आजकाल सोशल मिडियाचेर स्प्रेड करता ते तुमी तशेंच स्प्रेड करून जायते आमचे गोंयकार बाब ग्लोबली सेटल जाल्या तांचे कडेन पावयचे आनी तांकां बी सांगचें की तुमी हें आयका आनी स्प्रेड करा. कित्याक हें आमचें एक गोंयकारपणचें एक कौतूक आसा आनी दीस इज अ हेरिटेज. आनी आमी ताची राखण करपा जाय, ताची सपोर्ट करपा जाय. तर आयचें पारकोणें सांगचे पयलीं म्हाका आनीक तुमकां सांगपाचें आसा की हें जे आमच्यो एफर्ट आसा ताका स्पेशली एक मुद्दम तुमचे कडेन प्रार्थना आसा की तुमी मुद्दमच एक प्रयत्न करून ते एज मेनी पीपल एज पॉसिबल तांकां हें दिवचें म्हणून. आतां म्हणजे पारकोणें तुमचे समोर हांव सादर करता. पारकोणें अशें आसा, उजार केल्या बुरशें जाता, नितळ केल्या काळें जाता, कितें तें सांग. आनी एकदां, उजार केल्या बुरशें जाता, नितळ केल्या काळें जाता, कितें तें सांग.